बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन. मगाच्या भावांनो भयणींनो कीर्तन 5 तिसऱ्या वळींत देवाचे उतर सांगता सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तूं म्हजो थाळो आयकताय. सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. ह्या सकाळच्या वेळार आमच्या सम्याचेर आमचे नदर लावचे भाग आमकां फोव जाला. तेंच आमी आतां करया. गावन गीत प्रभु हम आये तेरे द्वार, दर्शन करने तेरे द्वार. प्रभु हम आए तेरे द्वार, प्रभु हम आए तेरे द्वार, प्रभु हम आए तेरे द्वार. तेरे द्वार, प्रभु हम आए तेरे द्वार, दर्शन करने तेरे द्वार, दर्शन करने तेरे द्वार, प्रभु हम आए तेरे द्वार, प्रभु हम आए तेरे द्वार. पिता हमारे दर्शन दो, 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 पिता हमारे दर्शन दो. प्रभु हम आए तेरे द्वार, प्रभु हम आए तेरे द्वार, दर्शन करने तेरे द्वार, दर्शन करने तेरे द्वार, प्रभु हम आए तेरे द्वार. हांव संवसारा संवसवाड म्हजे सरशी येता तो केदेंच खाळो कांसल सोना ताका जिविता संवसवाड आसतलो म्हूण था समी सम्या सरशी येवन तो संवसवाड स्विकार करूंक आज आमकां हे भाग सम्यान फाव केला. ताका आमी सांगया ज्योति हमारी दर्शन दो, ज्योति हमारी दर्शन दो. ज्योति हमारी दर्शन दो, 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 ज्योति हमारी दर्शन दो. प्रभु हम आए तेरे द्वार, प्रभु हम आए तेरे द्वार, दर्शन करने तेरे द्वार, दर्शन करने तेरे द्वार. प्रभु हम आए
तेरे द्वार। प्रभु हम आए तेरे द्वार, प्रभु हम आए तेरे द्वार। प्रभु हम आए तेरे द्वार। इसाया प्रभुदी मुखांतर सरस्वो देव आज आमचे लागीं उलोवन अशें म्हणटा, हांव जल्मोवचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो, म्हज्या आवयच्या कुशव्यांत तावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो। हांव जल्मोवच्या आदींच सर्वेस्परान म्हाका आपयलो, म्हज्या आवयच्या कुशव्यांत थावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो। ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशव्यांत आकारिल्लो, सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो, आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बळ। तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना, म्हजी सडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो। म्हजी सडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे पासत हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो। आम्हा हर एकल्यांक सोम्यान नांवान आपयला, ताणें आमकां वेंचलां, ताच्या कृपेन ताणें आमकां भरला, ताच्या मिसावांत ताणें आमकां भागीदार केला। बोपय सक्रामेंता मुखार आमी येता आसतना सोम्यान आमचे थंय दाखयल्लो तो मोग, ताची दया खाकुळट आमी उडास करून ताची ती महत्कार्य आमच्या जिवितांत वळखून घेता आसतना खरेंच आमचें जिवीत सोम्याक आमी भेटोवंक शकता। तर आज ह्या वेळार सोम्यान आमच्या जिवितांत आमकां दिलें तें आपोवणें वळखून घेवन सोम्याक आमी सांगया, नी नन्न करेदे देवा, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ। ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ, ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ। ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ। ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ
ಹುಡುಕೀನಿ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ, ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕೀನಿ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ. सम्याव मुझो जीव तुझ्या खातीर हांव भेटयता. अकरेचो स्वास पर्यंत सम्याव तुजो जावन जिवंक आशेता. कितेंच म्हाका तुजे थावन पयस वचूं दिनाका. ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವದೇವಾ, ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ, ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವದೇವಾ, ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ. ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ, ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ. ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಓಡುವೆ, ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah hallelujah hallelujah. अर्घा तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वखन्नी तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. hallelujah 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 hallelujah. मोगाच्या भावनो भयणीनो, भगवंत हप्त्यांत आमी भितर सरल्या आनी भगवंत हप्त्यांत सोम्याच्या कश्टांच्या मरणाच्या त्या घडीत विशांत विशेषण आमी नियाळ करता आनी कसले संगती ताका तसल्या एका क्रूर मरणाक ओळख जावं कारण जालो म्हणल्या विशांत ह्या दिसांनी आमी मंदिरांत वाचून आसा. आपल्याच मोगाच्या शिसांनी जेजूक
नेगार केलो विकृत केलो म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी ह्या मुखांतर जेजूक विशेष तराचें दूख भोगल्लें तें पवित्र पुस्तक उगडाप्या करता. आम्हा हर एकल्यांक सोम्यान आपयलां ताच्या विसावांत भागीदार जावच्याक. आतां समी गायलें कापूरबायचें गीत, आवयच्या गर्भांत हांवूनच आवयच्या कुशवांत हांवूनच ताणें आमकां विसलां. आनी ताच्या त्या मोगांत रावून ताका विश्वासी रावचें मोगाच्या भावा भयणीनो भोव गरजेचें जावन आसा. पूण सबार पोटी आमी सोम्याक विश्वासी रावच्या बदलाक ताका नेगार करता विविध रितीन. जुदासान मात्र विकृत केलें न्ही, पेद्रून मात ताका नेगार केलें न्ही, पूण आमी आमच्या जिवितांत विविध रितीन ताका विकृत करता, ताका नेगार करता. आनी ह्या विशयांत आयची वाचपां आमकां कळीत करतात. सा पेद्रूचें दुसरें पत्र आमी काडलें जाल्यार थंयसर दुसरो अवस्वर ह्या विशयांत 17 दिता. सा पेद्रू सांगता, इस्रायलाच्या लोकां मदें फटकिरे प्रवादी आसले बरी तुमचे मदें फटकिरे शिक्षक उरतले. नास हाडची सूख शिकोवन सोरयां ते शिकयतले आनी तांची सोडवण केल्ल्या सोम्याक नाकारूंक पावतले. आनी शेकी आपणासोसू नास मागून घेतले. जायते जण तांचे भास्कळ सालीचो पाटलाव करतले आनी हे तांचे साली वरवीं स्वताचे वाटेक ते अवमर्याद हाडतले. संत आदायाचे आशेन फटकिऱ्या वा काल्पनीक काणयांनी तुमकां ते फटयतले. पूण आमकां न्हू जें कितें हांगासर सांगलेलें आसा, सा पेद्रून सुरविला पवित्र सभे दिले 17 आसा, तें फाटल्या 2000 वर्सांच्या ह्या चरित्रेंत पवित्र सभेच्या चरित्रांत आमी पळयलां. तवळ तवळ मोगाच्या भाव भयणीनो स्वताच्या त्या शुभ वार्तेंत हांव पयस वचचें तसलें शिकोवन विविध संदर्भार विविध थरान दिवनूच आयलेले आसात. लोकांकी तांच्या पंगडाक मेळिल्ले आसात मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण हांगासर सा पेद्रू 17 दिता. मात्र न्ही तसल्यांची परिस्थिती करतले म्हणून सांगता. 17व्या वळेंत आमी थंयसर वाचता तो म्हणटा, हे मनीस उदाक नातलेल्या पट्टू बांयां बरी म्हणटा तो. उदाक नातलेले पट्टू बांय खंयच्याक उपकार ना तसले. जड वाऱ्याक उबोवन वेता त्या धुवरे बरी. जड वाऱ्याक उबोवन वता त्या धुवरे बरी ते जावन आसात म्हणटा. आनी उपरांत मुखार वाचलेल्या निमाना वळीन तो सांगता, ही पवित्रपणाची वाट जाणा जाल्ल्या उपरांत आपणाक कळीत केल्ल्या भाग्यवंत उपादेशांक तांणी पाठ करचे प्रास ती वाटच तांकां कळीत जावंक नातली जाल्यार कितलें बरें आसतें. पवित्रपणाची वाट कळीत जाल्ल्या उपरांत त्या वाटेन चलच्या बदलाक दुसरीच वाट धरून वेच्या विशयांत तो उलयत सांगता, ती वाटच तांकां कळीत नातली जाल्यार कितलें बरें आसलें. सोम्याक नेगार करून सोम्याक विकृत करून जिवच्या बदलाक ती वाटच तांकां कळनातली जाल्यार कितल्याक बरें आसलें म्हणटा. आनी तो एक दृश्टांत मुखार दवर म्हणटा, सुणे आपलें वंकुल्लेंस खाता आनी दुल्लो दुकोरू परत्यान उपरांत लोळटा. ह्यो गादी तांचे विशयांत रुजू जाल्यात म्हणटा. सुणे आमी पळयता मोगाचें एक फावटी वंकुल्ल्या उपरांत परत्यान भोंवन येता आनी तेंच वंकुल्ले परत्यान खाता. दुकराक बरें करना नायलें जाल्यार तो वचून त्याच मेळ्यांत परत्यान लोळटा. तसली परिस्थिती म्हणटा असल्या व्यक्तीची. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्यान आमकां हर एकल्यांक आपयलां ताचो पाटलाव करूंक. दुकरा बरी न्हय वा सुण्या बरी न्हय, बगार ताचे खरेशीच जावन पाटलाव करूंक ताणें आपयल्लें जावन आसा. ते आपोवणे आमी वळखून घेवन आज आमकां आमी सोम्याक
समर्पून दिवया कितें आमचें तें अस्कत काय आसा उणेपण आसा सोम्याचो खरेपणी फाटलाव करूंक आमकां अडखळ हाडटा ते हर एक अडखळी आज सोम्याक समोर आमी दवरया सोम्याक आमी सांगया समर्पिता जेजू म्हजें हें जिवीत सांडून पातकी चिनी नितळ तूं म्हाका कर आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E43 पान संको 133 पेज 133 E43 समर्पिता जेजू मुझे है जीवित सांडून पातकी चिनी नितळ म्हाका समर्पिता जेजू मुझे है जीवित सांडून पातकी चिनी नितळ म्हाका घे सोमिया घे तू म्हाका काळीज मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका काळीज मुझे दिता तुका जिणयेंतल्या घडीता एक सुरो हांव जाला निरासपणांत वसा तूंच म्हजो बरवसो दी तूं म्हाका आसरो बुजवून म्हज्या आत्म्याचो जिणयेंतल्या घडीतान एक सूर हांव जाला निरासपणांत वसा तूंच म्हजो बरवसो दी तूं म्हाका आसरो उजवून म्हज्या आत्म्याचो घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका संसारी कुशाल एक सोमिया हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या जाळांत हांव सांपडोन आसा सोमिया काकूत मुझे तूं दाखय संसारी खुशाला एक सोम्या हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या जाळांत हांव सांपडोन आसा सोम्या काकूत मुझे तूं दाखय घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका सर्वोस मुझे दिता तुका सर्वोस मुझे दिता तुका सर्वोस मुझे दिता तुका
आज आमचे सर्व सम्याक समर्पण आमी दिता आसतना हर एक आमच्या काळजाच्या अत्रेक आमची मागणी आमची तेसावा आमचे गरजो कितें आसा ते सम्याक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या मदें जल्म दिवस आचरण करच्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी अर्गां दिता तांचे पासत विशेष आज मागता. आज जल्म दिवस आचरण करता शालिनी सल्डाना मैसूर तावन, नतन अल्मेडा कुंदापूर तावन, तशेंच जल्म दिसाच्या संदर्भार देवाक अर्गां दिता अजियल डिकुन्ना बचपे बेंगलोर तावन. आमच्या भाव भयणीक आमी जल्म दिसाचे शुभाशय पठयता आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर आज आमी मागता. हांगासर सभाजने तांकां लाभिल्ल्या बरेपणा पासत देवान तांचेर उतरल्या तांच्या कुटुंबाचेर उतरल्या आशिर्वादा पासत अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. तांचे संगी मेळोवन आमी अर्गां दिता. प्रत्येक जावन अर्गां दिता. ईडेल जेनिफर मिनेझीस दुबाई, संजय सुनीता सुजन क्रिस आनी जोएल सिक्वेरा. मरिया मायक अर्गां दिता. जेसी गिलबर्ट पिंटो गोरेगांव इस्ट तावन. बरे भलायके पासत अर्गां दिता. पीटर डिसोजा गोंयांत तावन. कुंदापूर तावन अर्गां पठयता. सारा अल्मेडा. तशेंच अर्गां पठयता. जॉयसन मिलर कॅस्टलिनो कारकल तावन. आमकां सम्यान केल्ल्या सरबरेपणाचो उडास करून आमच्या कुटुंबान देवान वतल्या सर आशिर्वादा पासत आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. हांगासर सभाजनांनी विविध तेसाव आमकां दिल्लीं आसात. तांच्या गरजां खातीर मागोवंक सांगलेले आसात. विशेश जावन कुटुंबांत शांती समाधाना खातीर सभाजनां मागून आसात. भुरग्यांच्या परिक्षा वेळार तांकां बऱ्या रितीन परिक्षा बरोवच्याक तशेंच बरें फलितां जावचे पासत पिडेशिरीन आसलेल्या आमच्या भाव भयणी पासत सभारान आमकां मागोवंक सांगला. ते सकट तेसाव आमी ह्या वेळी सम्य आमकां दवरता. प्रत्येक जण आमकां मागणी विचारला. सीमा कोहिल्लो पलिमार तावन. काजरी जोडी एकामेकाक मनासता पयस करूं लागीं येवचे पासत मागणी विचारता. रिठा डिकुन्ना. शिकाप बऱ्या तरेन जावचे पासत इंजिनियराचे शिकाप मागणी विचारला. आल्ड्रिया डिसोजा मँगलोर तावन. बऱ्या भलायके पासत आनी दैवीक संरक्षणा पासत म्हाका सांगला. क्लेमेंट मारियो डिसोजा. तशेंच अंजली फ्रांसीस हाच्या तेसावा पासत विशेश रितीन आज मागोवंक सांगलेलें आसा. मागोवंक सांगला 10व्या क्लासीची परिक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासत तशेंच CA एग्जाम बरोवच्या भुरग्यां पासत मागणी विचारता. अनिता डिसोजा मडंतार तावन. तशेंच लंग इन्फेक्शन जावन ICUंत आसा भाव आरोग्यदास आनंद. ताका बरे भलायकी जावचे पासत आज आमी मागता. हाचे सगळे आमची कितें तेसावां आसात आमकां कोणें मागोवंक सांगला. मागणी आमी बसयल्ले आसा. तांचोय उडास करून सुमेस्तां सुम्या मुखार आमी दवरया. सांगात आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास करून सस्नसो विशय तांकां आमी आज मागया. प्रत्येक जण आमी उडासकार मागता. देवादीन विनिता वाज जेकब बिरा रोडू. देवादीन बनिफास बरबोजा कन्नचार 25 वर्सांचो उडास आज आमी करता. देवादीन जोआन आनी फ्रांसीस क्वाड्रूस. देवादीन लॉरेन्स लुसी आनी लीना डिकुन्ना. देवादीन गिलबर्ट सिक्वेरा परंपल्ली 30 वर्सांचो उडास करून आज मागता. देवादीन लिगोरी लसरादो काद्री मँगलोरू मागता आमी. देवादीन मार्सेलीन पिंटो बेलतंगडी. देवादीन वलेरियन नाझरेत बेंदूर 3ऱ्या वर्साचो उडास. देवादीन रोज सिक्वेरा चकला. देवादीन रॉक पिंटो महिम. देवा कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास करता. प्रत्येक जावन डिसोजा आनी सिक्वेरा कुटुंबांत अंतरल्यांचो. नेविल आल्बर्ट सिक्वेरा चकला. पहिल्या वर्साचो उडास आज करता आनी मागता. देवादीन फेलिक्स डिसोजा नवी मुंबय मागता आमी. देवादीन सेवरीन मरियन मचादो उद्यावर. देवादीन जाल्ल्या दल्मेदा कुटुंबांतलो उडास करून मागता. मागणी विचारता. आलिस दल्मेदा अत्तूरू मागता आमी. देवादीन हेलेन रॉड्रिगस कल्ला मुणकुरू जल्मा दिसाच्या उडासाक. तशेंच मागता आमी. देवादीन जाल्ल्या फर्नांडीस आनी तावरो कुटुंबांतल्या ससन्या पासत मागणी विचारता. जॉसी आनी गीता तावरो कटील तावन मागता आमी. देवादीन बनिफास मार्सलीप
Sylvia Tauro, Mumbai Town, Devadin Piadani, Carmen de Souza, Mumbai, Devadin Nicholas Serrao, and Paul Rodriguez, Mumbai, Devadin Magdalene Pinto, Kankanadi, and Pilo Sodas, Kurmakta, Devadin Stani, Dimello, Nitte. आमच्या सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व सोडास करून सस्नस विषय तांकां आमी मागया सस्नस विषय दी तांकां येसोम्या आनी निरंतर प्रकाश संचे फंकोदी समाधानान ते विषय घेवन दीत आमीन सोम्याचे आशीर्वाद आतां आमी स्वीकार करया दिनवाशी काळजान बापा तुझे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटोंक जमल्या आमचे तुवें मोतुल्ल्या कुरपे देण्या पासून महिमा तुजी गाता सगळे सृष्टीचो रचना तूं आमचो मोग करता हर एक जिवीचो मोगान पोस करता कुरपे देणे दिवून आमकां तारान लाभयता भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्तताई मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाजता आयची देवस्तुती आमकां देवातय सदांच विश्वासी रावच्याक आनी देवान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळन ताका विकृत करनासतना ताच्या नांवाक सदांच साक्ष दिवन जियोंक आयची वाचपां आमकां आपोवणें दितात जुदासाचे आनी इस्रायल परजेचें निदर्शन आमच्या जिवितांत आज सोमी दिता आसतना विशेष रितीन सोमयाक चड आनी चड लागीं सरोन केवल आमच्या उतरांनी न्हय बगार आमच्या कर्णेन आनी जिविताच्या सालेन सोमया संगीत सोमकोंक ती पंत आव्हानां फुड करून सदांच सोमयाक विश्वासी रावोंक आज आमकां उलो आसा साबार फावटी ह्या चिंतपान आनी कर्णेन आमची जिणी जियोंक चुकोवन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया आमचे उणेपण अस्कत काय वळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पसोत घेवन सदांच संकुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर प्रार्थुया
सर्व पदवेदारा ससनाच्या देवा जेजूच्या कष्ट मरणाचो संभ्रम पावत्या मनान करून तुझे बक्षणे आमी जोडूंक पावो. त्याच आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. द्वीपानो म्हजे आयकून घेया, पयसिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्माचे आदी सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुशवांतावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड दारीचे तालवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायला, तूं म्हजो सेवाक. तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निरपळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करसिली, तरी म्हजो न्याय सेरेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला. जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हजे आवयच्या कुशव्यांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्धार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवाक जाल्यार पावना. म्हजी सोडवण पृथ्वेच्या सिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. सर्वेस्परा, तुजो हांव आसरो घेतला. म्हाका केदींच पटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुन्सिबीदार देखून म्हाका सोडोवन बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें तारण कर. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें कडाप, म्हजे भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वाटोवचें कोटें, कित्याक तूं एकलोच म्हजें कडाप आनी म्हजें कोटें न्हय. देवा, म्हज्या नश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. तूं धणिया म्हजो एकलोच भरवोसो. म्हजे तरणे प्रायर्तावनूच तुजेर म्हजो विश्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तेंकोन रावलां. म्हजे आवयचे कुशेतावनूच तूंच म्हजो सलयनार. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. कशें वारण म्हूण म्हाका कळना, तरी म्हजें ओंट तुजें नितीवंतपण म्हणजे तुजे सोडवणेची कृत्यां दिसभर गजयत आसतलें. देवा, म्हज्या भुरगेपणायर्तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुजी आसार्यां वर्णीत आसा. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. नामान तुका आमच्या राया. तूं काल जालोय बापाक, बळये शेळये बरी तुका वेलो कुर्सार जोडच्याक. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया.
सर्वेस्पोर तुमची सवय आसू तुमचे सवे असो जुआं परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या इतलें सांगून जेजून आपणा भितरच कळवळून म्हळें सतस हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरलो एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयंत जेजून अशें म्हळें म्हूण कळनासतना शीस एकामेका पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोगाचो ताचे बगलेकच तेंकून बसलोलो. कोणा विशयंत तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हूण सिमांव पेद्रून ताका हात बशेन म्हळें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीन बागावन सोम्या तो कोण म्हूण विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तवळ जेजून ताका म्हळें तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या पासो तशें म्हळें म्हूण जेवणाक बसलेल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसताली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जाय म्हणून थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान भायर सरून गेलो. तवळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरून गेल्या उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सुवें देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय प्रगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा प्रगट करतलो बेगीनच प्रगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण हांवें जो देवाक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगता हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रून ताचे लागीं विचारलें सोम्या तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें कित्याक सोम्या आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासो जीव दिवंक सयत हांव तयार आसा. जेजून ताका जाप दिली म्हजे पासो तूं जीव दिवंक तयार आसाय मू? सतस हांव तुका सांगता कोंब्यान 7 घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. देवाचे उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी आयकलेलीं दोनी वाचपां आमचें जिवीत नियाळूंक उलो दितात. जायत्या रितींनी मनशां आसकत कांय उणेपणांत आमी आसांव जाल्यारय सर्वेस्परान जायत्या बेसांवांनी आमची जिणी उत्तीम केल्या आनी सर्व रितीच्यो गरजो आमच्यो कितें आसात ती आमकां फावो करून आमची जिणी सदांनीत सुखाची संतोशाची जायसय म्हण आशेवन ताणें आमचेर आशिर्वादां ओतल्यात. पूण सबार फावटी आमी आमच्या जिवितांत आशिर्वादां आयिल्लीं नियाळन ताका अर्गां दिवंक आनी ताची स्तुती वाखाणूंक आमी सुकतांव. केदाळ आमकां तें भोगता की आमच्या जिवितांत कश्ट येताना अडचणी येताना आमी आमच्या जिवितांत देवाक शिरापचें, देवा विरोध उलोवचें आनी देवाची निंदा करून ताका सांडून वेचें सबार फावटी आमच्या जिवितांत घडता. सबार फावटी संतोशाच्या वातावरणांत ती सोम्या संगीत समकोन ताका विश्वासी रावची जिणी जियोंक आमी सुकतांव. आयच्या वांचलांत आमी पळयलें जाल्यार अशीच हर एक रितीन सोम्याच्या मिसावांत वांटेली जावन आसले. खंयसरी जेजून तांकां सोडूंक नासलें.
हर एका कडेन तो तांकां घेवन वेतलो. देवाच्या राज्याची बरी खबर तांणी अनुभव करून मुखार ते मिसांव तांणी करूंक आसा म्हणलो. इरादो तांच्या जिवितांत जागो जाय म्हणलें स्पश्ट करूंक तो आशेतलो. आनी असल्या परिस्थितींत शिसांचो इरादो आनी शिसांच्या मनांत कितें आसलें तें दुसरेंच जावंक पावलें. जुदासाच्या जिवितांत पयशांचो हारभार ताका दिल्लो आनी सर्व रितींनी आपल्या स्वार्थपणाचे आपल्या फायद्याचो फायदो चिंतून आपली जिणी तो जिवन आसलें आयच्या वांजेलाच्या उतरां मारिफात स्पश्ट जाता. आपणाक जिवीत दिलेल्या आपणाक हर एक रितीन ताचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक उलो दिलेल्या जेजूकूच विकृत करूंक तो फाटीं सराना. हेर शिसी आपल्या जिवितांत जेजूचो खरेपणी पाटलाव करून ताच्या मिसवांत वांटेली जावंक तयार जावंक सोकोंक नातल्ले. आनी त्या खातीर सिमोन पेद्रूच्या जिवितांत उतरान तो हर एक रितीन सोम्याचो पाटलाव करचें सांडचो ना, ताका खंयच्याय रितीन दुखोवचो ना म्हणल्या इराद्यान तो उतरां उसारता जाल्यार उपरांत आपल्या करणेन तो सुकता. जेजूच्या वाटेन सुमकोंक तो सुकता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्याय जिवितांत सबार फावटी तशेंच घडता. जे देवा संगी म्हजो संबंध नीज करी जाय म्हणली आशा जियोन आमी जियेत आसतना सबार फावटी देवाक सांडून आमच्याच कुशे प्रकार जिणी जियोवची आसा. आमचेर पाती येयलेल्या आमच्या भावा भयणींक सबार फावटी आमी मुखार तांच्या मुखार उतरांनी बरें उलोवन फाटल्यान तांकां विकृत केल्लें तांच्या विरोध उलयल्लीं सबार घडीत आसात. आज त्याच रितीन आमची जिणी आमी मुखारसून व्हरता जाल्यार इस्रायल परजेच्या जिवितांत जाल्ली ती जागवणी आनी दिल्लो तो इशारो आज देव आमकांय दिता. आमचें जिवीत सर्व रितींनी सोडवणेच्या कामाक वापरूंक तो आशेत आसतना भावार्थाच्या जिणयेंत हांवें दृढ जावंक देव ताची आशा उसारता आसतना हांव खंयच्या रितीन देवाक विश्वासी रावून देवाक मानता तसली जिणी जियोवचे प्रयत्न करता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, देवान आमकां इतलें बरें केलां जाल्यार ताचे संगी रावया आनी ताच्या मोगान विश्वासपणान हेरां भावां भयणी संगी बरी जिणी केवल उतरांनी मात्र न्ही करनेनी बरी जिणी जियोवचे प्रयत्न करया. आमेन. तन आमचे वपसितां बापा, मन आमचे अर्पितां तुका, धन आमचे भेटयतां तुका, कान घे बापा. वायन बुंडो तुका भेटोसो, साक्ष आमच्या कष्टा वावराचो, घे तूं मोग आमच्या काळजाचो, कान घे बापा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयस व्यादवास विस्फोर म्हणून घे. दयाळ बापा, तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. कश्ट सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रुपान आमी आतां एकवटाव. हो एकवट दिसान दीस वाडोवन आमच्या पुनर्जिवंतपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सृश्टी उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वेश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवंतपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती घडीत सोडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमतांव ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाकणटात सरगार. तांचे वाकणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. Servis por tu Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची इजर. तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. सुमी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खालस तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कुडन रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरूस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे शगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर मागतांव. हांव कुंवार मरी देवाचे माये संगाती भगिवन जुजे तिचो पती भगिवन धमदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान विशेष कर्ण आमचो घडणार सार्नोल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनार्मेट्स येसुरीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना
आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाखांतांतली वाटय. कित्या राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फोवना, देवत्रांस म्हाका भलायकी मेळटा. सोम्या तुका सेवकत रेखता, येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवी मुझे समर्पिता. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा आमच्या आत्मीक उदार पोशणांत तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हें सोडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं सरकार तुज्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजून आमचे पासोत आपलो जीव दिला. रगत आपले विक्रावन मोग मुजो केला. ताच्या मौलिक रक्ता दिला बोगसणे. ताचे जिणे मरना सर्गीचे जिणे. एक सेक तेंबो तुझ्या रक्ताचो. हजार पृथ्वी सोडवून दिवच्याक तो पुरो. कित्याक तर विक्रायले सर्ग तुझे. कित्याक सोम्या केले सांग म्हाका शें. कालवारीच्या दोंगरार सोमी उमकळटा. म्हजो देव सोडवून दा जीव आपलो दिता. कसो उपकार तुजो हांवें भावुरसो. मोकेलोय मुजो म्हज्या पापया